मार्केटाच्या पे पार्किंगाचो इशू जाला जे तुमच्या एका तुमकांय मेळपाचे भाशेन कितें एक्झॅक्टली इशू तो? पे पार्किंग आमी कालच्यान सेकंड फेज आमची चालू जाल्या. ह्या सेकंड फेजीन मार्केट एरिया आयलो. मार्केट एरिया म्हणजे सरावंडींग मार्केट एरिया अंडरग्रावंड पार्किंग जी आसा आमची ती आमी तें इन्क्लूड केल्या. पे पार्किंग जरी 20 रुपया पर अवर फोर व्हिलराक रेट आसा आनी 4 रुपीज टू व्हिलराक रेट आसा. दिसाचो हिशोब करता ते खूब पयशे जाता. जे कोणाक मंथली जाय कॉन्ट्रॅक्टराक कितें जाला जे कोणाक मंथली समज पास जाय तो 1000 रुपीजाक फोर व्हिलराक दिवपाक तयार आसा. 1000 फोर व्हिलराक. टू व्हिलराक 175 रुपीज. हेज्या पेक्षा आनी कमी कितें जातलें? 175 रुपीज आज दोग तीग जाण च्या सुद्दां पिवपाक वता 200 रुपया बील जाता. मार्केटवाल्यांक म्हाजे रिक्वेस्ट आसा सगळेंच तुमकां फुकट मेळपा येना. तुमकां सद्या थंय लायटीचें बील आमकां जाल्यार 7-8 कोटी जाल्या. आज आनीक 2-3 म्हयने रावत जाल्यार म्हाका दिसता थंय 10 कोटीचें बील जातलें ते थोड्या दिसांनी. तुमी एग्रीमेंट करपाक तयार ना. तुमी ट्रेड लायसन घेवपाक आमचे तयार ना. तुमकां आमी फॉर्मां धाडून दिले ट्रेड लायसनाक तुमी कितेंच करपाक तयार ना. तेन्ना हेज्या पेक्षा एक कमी आनीक रेट जावचो ना. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ रोल बॅक हें जावचें ना कांय जावचें ना. कित्याक हेज्या आमी तुमचे कडेन 1000 रुपया जर गाडीक दिवपाक जायना फोर व्हिलराक जाल्यार तुमी गाडी घेवन येवं नाका. तुमी टू व्हिलर घेवन या. 175 रुपीज म्हयन्याक 24 वरां पार्किंग एनीवेअर इन पेंजीम. तूं EDC वचून पार्क कर, तूं पणजेन येवन पार्क कर, तुका 24 वरां तुका गाडी तुका दवरूंक मेळटा. 175 रुपीज म्हयन्याक. हेज्या पेक्षा आनी कमी कितें मेळटलें? पूण आनी क्वेश्चनूच येना. आमी फाटीं सरपाचो हो रेट हो थंय आसतलो. मार्केट अंडरग्रावंड पार्किंग तुमी जर आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला तुवें लायटी मेंटेनन्स तुमी अंडरग्रावंड पार्किंग तुवें करूंक जाय तेकाय खर्च आसा. थंय जर पळयत जाल्यार कितल्योश्योच गाडयो थंयच पार्क केल्ल्यो आसा. तेंच्यांनी मिनी गुदांव केल्लो आसा गाडयेन. वयर कस्टमर येता सकयलच्यान ते पार्किंगेन सकयल देंवता गाडयेंतल्यान सामान काडून व्हरून थंय दवरता. शॉपार गुदांव तेंचो आनीकूय आसूंक जाय तो तेंच्यांनी गाडयो थंयच दवरल्या. पूण तेंकां तो चिमटो येता. वेरेज ते ट्रक आसा पळय जे माल येता माल 9 पर्यंत आमी तांकां फ्री दिल्या. तांकां टायमींग पयलीं पासून आसा. मॉर्निंग सकाळचे 9 पर्यंत तुमी गाडी कोणी माल घेवन आयलो ताका चार्जीस कांय आसचो ना. 9 उपरांत जर तूं थंय गाडी दवरली जाल्यार तुका पे पार्किंगाच्या हिशोबान पे पार्किंग करचें पडटलें. कितले म्हण आनीक कमी कर म्हणटा? आनी कमी म्हाका कांय खबर ना. तेंच्यांनी आतां म्हाका एक्चुली मेळटलो म्हाका कांय ना. हांवें पेपराचेर वाचलां त्या प्रमाणे आज आमचो MLA बाबू ताणें पयलीं डिक्लेअर केल्लें की आपूण हो वीक आसचो ना म्हणून. तो आपल्या शेड्युला प्रमाणे तो आज ऑफिसान ना. पण तुमकां मेळपाचो प्रयत्न केला तेणें? आमकां कांयच ना. आमकां अजून तेंच्यान सांगूंक ना आमकां मेळटलें म्हणून. हांवें फक्त आयकल्लें मिटींग जाल्या म्हणून आनी आज आयकलां पेपराचेर आयलां की बाबूशाक तें मेळपाचें आसा. पूण हेज्या पेक्षा रेट आनी कमी जावचो ना. तुमकां जर 1000 रुपया जर गाडीक दिसता फोर व्हिलराक तुमी गाडी घेवन येवं नाका. 175 रुपीज कांय न्ही तूं एक म्हयन्याक. आनी ती बायक तुमकां थंयच न्ही आख्ख्या पणजेन तुमकां 24 वरां खंय दवरूंक मेळटा टू व्हिलर जावं फोर व्हिलर. प्रश्न आसा परत पणजेन टॅक्सीवाल्यांचो. आमी अशें ठरयलां की पणजेच्यो टॅक्सी आसा तांकां एक 2-3 कडेन आमी 5-5 टॅक्सी दवरपाक दितले. पणजेकार हांगा पणजेचे कोणा तांकां 5-5 टॅक्सी दवरपाक दितले. तेंच्यांनी बाकीच्यो टॅक्सी आपल्या घरा कडेन खंय दवरपाची. एक टॅक्सी गेल्या बरोबर दुसरी टॅक्सी हाडपाची. ऑन कॉल तुमी कस्टमर घ्या एट अ टायम तुमकां 5 दवरतले. आनी ज्यो भायल्यो टॅक्सी येता तांकां कायद्या प्रमाणे अलावड ना पार्किंग करपाक. तेंच्यांनी अंडरटेकींग दिल्लें आसता RTO जे अंडरटेकींग प्रमाणे तांकां टॅक्सी पार्क करपाना. तांकां आमी फायन दितले. तांकां आमी लॉक मारतले तांकां आमी. तरी कितें जालें तरी CCTV फॉर्म रावतली. CCTV फॉर्मूच आसा. कित्याक हें सेकंड फेज फर्स्ट फेज पार्किंग जाल्ली 1-2 दीस इश्यू आलो लोकांकूय कळ्ळें की हें बरें जाता कितें तरी. आमी पयशे करपाक हें करूं ना एक शिस्त लागपाक आनी हळू शिस्त लागूंकूच जाय. पणजे जी बेशिस्त आसली आमी तुमी रातचे वचून आतां रावंड मारा डावन द रोड टू सगळें तें ओल्ड सेक्रेटरी मामाय कामत घर पर्यंत कितें जातालें मॅस जातालें. आतां तुमी भयाक शिस्त लागल्या. शेवट खंय तरी शिस्त लागतलो जाल्यार खंय तरी कडक रावचें पडटा. हितून आमी कडकूय रावतले आनी लोकांक अपिलूय करतले बाबा तुमी फोर व्हिलर जर तुमकां जर हें दिसता तुमकां खूब पयशे दिवचे पडटा तुमी टू व्हिलर घेवन या. जशें भायल्या हितून सिटीनी अपील करता गव्हर्मेंट थंयचे हें की तुमी पब्लीक व्हेकल यूज करा. तुमी बशीन या रिक्षेन या तुमी ऑफिसाक वतना तुमी या तुमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करा. तशें आमचें तुमकां रिक्वेस्ट आसा तुमी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट यूज करा. तुमी टू व्हिलर घेवन या. अशें खंय कंपल्सरी बरयलें नाका गाडीच घेवन सिटीन येवंक जाय. गाडी घेवन आयल्यार तुमी मल्टी रेट पे पार्किंग आसा हेचेर हांगासर बस हेजे पाट्यार तुमी थंय पार्क करूं शकता. ओके. दुसरें ती हें आसलें तें बिलांची तुमचें कितें आसलें तेचेर? आमी ते आसा एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आयिल्लो ताका तेणें वर्कआवट करता म्हणल्यार आमकां कशें आमचे हितून बसतले ते जवळ जवळ 7 कोटीच्या वयर बील पावलां. तेंच्यांनी सांगलें कशें बसतले ते आमी तें आमकां सांगतले. मागीर आमकां तें आमी वर्कआवट करून कशें कितें जाता तें
त्या प्रमाणे आमचे कडेन शक्य आसा काय ना तें पळोवपाचें पडटलें पण तुम्ही वन टाइम सेटलमेंट पे करपा रेडी आसा वो अजूनही तुम्ही अग्रीड ना आमकां अजूनय तेंचे डिटेल येवंक जाय बाबा 7 कोटींतले वन टायम सेटलमेंटाक इतके पयशे जातले मागीर आमकां वर्कआउट करूंक जाय आतां काय ना आमकां 4 इंस्टॉलमेंट अजून 3 एवढा इंस्टॉलमेंट 1 तारखेला कमी डिसेंबर 31 देखून आसा तेच्या पयलीं करना जाल्यार मागीर तुमकां वेबसायटीचेर मारले का सगळे डिटेल मेळटा न्हू ना आमकां एक आतां आमचे एक 7 कोटीचे येदो व्हडलो तो बील कितें आसा बिल हो पयलीं पासूनचे बील मार्केट बांदता आसतना पासून आतां तें सोड आतां हेजें बील तेजें बील म्हणून आमी घेवन बसना पूण एक तेणें सांगलां आमकां वर्कआउट करून एक ते हें दिता म्हणून पण उदय बाब हें तुमी तांकां विचारपाचें न्हू बिकॉज तुमी पे करपाक फाटीं उरल्या म्हणूनच आमी एक टॅक्सा येवन गेला एक सांगला येवन आमकां ह्या 2 ते पयलूच येवन गेला तो तेन्ना फ्रायडे आज काल सोमार आज मंगळार एखाद्या आज सांजचे वयता फाल्यां पर्यंत तो आमकां हाडून दी पण तुमी रेडी आहा न्हू प्रिन्सिपल मागीर आमकां अमावंट पे मिटिंग करपाक करूंक जाय न्ही मागीर आमचे फायनान्शियल पोजिशन फायनली युअर एट फॉल्ट न्हू आमी फॉल्ट म्हणजे कितें फॉल्ट पयलीं पासून जाला आमी फॉल्टार आसा कित्याक आमकां मार्केटांतल्यान एक सोप्याचे पयशे सगळो आमकां 1 रुपया येना दिना जाल्यार पावर डिपार्टमेंट गुन्यांवकारी आमी सायन करूंक सोदता लोक फुडें येना मार्केटांतले फुडें येना आमकां आमी तांकां सांगलें ट्रेड लायसन तुमी घ्या ट्रेड लायसन आमकां ते त्या रुपान आमकां कितें पयशे मेळटले ह्या कामाक ते फुडें येना आनी असलें कितें जालें म्हणटा रोखडोच बोवाळ करता हें आमकां पण तुमीचे लोक दिना जाल्यार पावर डिपार्टमेंट गुन्यांवकारी पावर डिपार्टमेंट हांवें खंय गुन्यांवकारी म्हणला पण ते एक्सो ते भरूंक जाय ते भरूंकूच जाय बरोवंक जाय ते बरोवंकूच जाय म्हूण तांकां आमी दिया म्हणलां कशें ती मागीर आमी वर्कआउट करता न्ही बाबा आमचे कडेन जायना थोडे पयशे आमी गोवोरमेंटाकडे मागून बाबा आमकां थोडे हेल्प करा मागीर आमी आमचो जेन्ना एग्रीमेंट जातलो तेन्ना रिपेमेंट तशें पळोवचें पडटलें कित्याक आमची फायनान्शियल पोजिशन सद्या सारकें ना एक कोविडाच्या हितून आमकां रेवन्यू खुबूच आमचो कमी जालो जे आमकां एग्जिबिशनां जातालीं आतां एक फेरीच धर फेस्ताची फेरी आनी अष्टमीची फेरी म्हणून आमकां गेल्या वर्सा हांवें 30 लाख हाडलेले आमी रेवन्यू मागीर डॉन बॉस्कोन हें जातालें आमकां 7-8 लाख आमकां जवळ थंय वर्साक 6-7 हें जातालें जवळ जवळ 1 कोटी 1.5 कोटी हो आमचो रेवन्यू आमचो असो मेळटालो तो गेलो प्लस कितलींशीं शॉपां व्हडलीं व्हडलीं शॉपां बंद जालीं कितलीं हॉटेलां बंद जालीं आमकां तो रेवन्यूच येवंक ना म्हणजे आमकां 2.5 कोटी म्हयन्याक पगार आसा आमकां तें सगळें पगार घालूंकूच जाय शेवट आमी आमकां 1 तारखेक पगार दिवंक जाय तो दिवंकूच जाय सगळें हेजो विचार करून कशें कितें जाता आमी पेमेंट शेवट तें चुकना आमकां पेमेंट करूंकूच जाय तो करतले आमी